तुमकां कापास आहा तुम्ही दाखय डेली बावट्यान घरां बांदून दियात ताका काय प्रॉब्लेम ही घरांचे जे एक्शन जाला ते लँड एक्वायर जाली थंयची जी जमीन आहा ती एक्विजिशन जाल्ली आहा पोजिशन तेंच्यांनी घेतलेलें आहा आनी पोजिशन घेतल्या उपरांत ती घरां बांदलेली आहा आतां ती घरां मोडली गेली फाल्यां रस्तो जातलो रुंदीकरण कितलेशे गाडये वयतले म्हणून म्हाका बोट दाखोवपाचें ही एक्वायर करून पोजिशन घेवन पयशे दिवन ते जागो एक्वायर करतात आनी रोड करतात आनी तेन्ना गाडये वयता खुबशे लुकसाणूय जाता म्हाकाय मना लागला तेंचे हे घरां मोडली पण घरां जी बांदली ती एक्वायर करून पोजिशन सरकारा कडेन दिल्या उपरांत बांदल्या हो काँग्रेसचो जो अध्यक्ष जाला पळय होतो कोण तो तळकटकार कोण तो ताणें तांकां सांगपा जाल्लें बरें मार्गदर्शन दिवपा जाल्लें बाबा तूं बांदप न्ही म्हणून कारण हे सरकारची जमीन जाल्ली आहा ते सरकार जमनीचेर ती घरां बांदप न्ही म्हणून एणे बांदल्या तांकां सांगल्या आनी तांकां लुकसाणान घातल्या गरीब लोकांक म्हणून ताच्या कडेन मागता तूं काळे बावटे दाखयत राव पण ती घरां तेंची बांदून दी ताणें म्हणलें ना असली नाटकां करूं नाका काल आजचो प्रेस पळयलो की 2 ऑफिसरांक ट्रान्सफर केले म्हणून ह्या काँग्रेसच्या लोकांक इतलें दुखलें तांकां ट्रान्सफर केलें म्हणून ह्या लोकांक समज ट्रान्सफर केल्यार दुसरे येतले ते काम करून घेवपाक आमचे कडेन ताकद आहा तेंचे कडेन काम करून घेवपाक हे जे ऑफिसर कांय गेल्यात एकटो तेजे भितरलो फायर ब्रिगेड आसलो तो ती घरां मोडटाना थंय गेल्लो गाडी घेवन म्हाका गाळयो मारिता जशें कितें हांवें बांदपा लायलें आनी हांवें मोडपा लायलें म्हणून अरे तुम्ही घरां समज मोडपाक तुमी वसात कलेक्टरा कडेन करात आंदोलन सरकारा कडेन करात तें खातें म्हाजें न्ही आनी बेकायदेशीर समज हांगा कोणें घरां मोडल्यात बाबू आसगांवकर समर्थ आहा ताका न्याय दिवपाक आमी दिवचे नात आमी कायद्यान समज आसा खंयच्याच गरीब लोकांचे अन्याय जावचो ना